सग्रामेंता Ergan tuka sumyan Jesu, glam tuka sumyan Jesu, stuti tuka sumyan Jesu, aradan tuka sumyan Jesu, che tuka sumyan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगचनो ही एक बहु अपूर्व वेळगडी जेजू आमचे संगता आणि आम्ही जेजू संगी ह्या बहु पवित्र घडये आमचे मागणे इतलेंच अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वो वेळ तुवें म्हाका पव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां थोडो वेळ तुजे संगी हांवें कोळसूंक म्हाका बेसांवांनी बरें म्हजे कश्ट दूख बेजाराई कंथ समस्ये तुज्या पांयांक हांव समर्पितां फकत तूं म्हजे संगी आसाय म्हणलें बगप ह्या घडये म्हजें जावं दी सक्कडी म्हजी राठावळ तुका समर्पितां जेजू तूं म्हजे संगी राव वो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक म्हाका तूं आयतें कर
बसया. मोगाचे न्हू आमकां हो एक दीस देवान फावो केला. मात न्ही हांगासर येवन हें आराधन करचें भाग ताणें आमकां फावो केला. येवकरिस्तांत भाग घेवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. देखून ताका आमी अर्गां दिवंक फावो. हो वेळ जायत्या जणांक फावो जावं ना जावं पुरो विविध कारणांनी, पूण आमकां फावो केला. देखून ताका आमी अर्गां दिवंक फावो. आमी म्हणुया अशें, अर्गां तुका इश्टा जेजू म्हणा. म्हजे लागीं सदांच उलोवच्या जेजू, म्हाका सदांच आयकुच्या जेजू, म्हाका ताळण्यांत हांव राखून व्हरच्या जेजू, म्हजो हात धरून चलोवच्या जेजू, म्हजी पिडा गूण करच्या जेजू, म्हाका भावार्थांत थीर करच्या जेजू, म्हजे एकसुरपणांत सांगात दिवच्या जेजू, म्हजे गुन्यांव आनी अपराध बक्षुंच्या जेजू, हांव काळोखांत सप्तस आसतना उजवाड दिवच्या जेजू, म्हज्या कश्टांत आधार दिवच्या जेजू. एक घडी भर मावून रावया आनी आमी म्हणुया अर्गां तुका जेजू. ती घडी, तो वेळ, तो दीस, तो मनीस, ताचे द्वारे आमकां जायतें बरेंपण लाभलां. देखून आमी म्हणुया स्वकास काळजांत आमी म्हणुया अर्गां तुका जेजू. म्हाका अनवरांत हांव न्हू, अवघडांत हांव न्हू, समस्यांत हांव न्हू, पिडेंत हांव न्हू राखल्या खातीर जेजू अर्गां तुका. त्या दीस म्हाका जायते समस्या आसले, खंयचो तो दीस आनी वेळ आमकां कळीत आसा. आमकां सोम्यान राखलां. म्हज्या आकांतान सोम्यान म्हाका संगात दिला. म्हज्या समस्यांत आसलेल्या वेळार म्हाका ताणें थंयच्यान वयर काडलां. देखून हांव म्हणया अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू. जायत्या संदर्भांनी आमी एक गीत गायलां, दुलोब जेजू मोगाळ उदार. हें साक्रामेंताच्या वेळार आमी गायता तें गीत. हें गीत बरयलेलें जोसेफ स्ट्रीवन म्हणल्यान 1881 इस्वेन तें बरयल्लें. तो तरणाटो मनीस जोसेफ, सुबीत तो मनीस, ताका काजर जावंक आसलें. काजराच्या आदल्या दिसा ताचें चेडूं एका अवघडाक संपडून मरण पावता. जोसेफ स्ट्रीवन देदेस्पोर जाल्लो, कंगाल जाल्लो, कितें करचें म्हूण ताका कळोंक नासलें. आनी कळीत नासतना तो कॅनडाक वेता आनी थंय जर्मनी गांवचो तो कॅनडाक वेता. आनी थंयसर साबार वर्सां ताणें थंय करसिल्या उपरांत तो पिडेक पडटा. ताका पिडा आयिल्ली आनी त्या कुशींत जर्मनींत ताची आवय आसली. हें पुताचें कश्ट समस्या तिका तें व्हडलें एक वजें जाल्लें, आकांत जाल्लो. आनी जोसेफ स्ट्रीवनान आवयक समाधान करूंक म्हणून
हें गीत गायलेलें गीत बरयल्लें ताणें दुलोप जेजू मोगाळ उदार म्हणून ताणें बरयलेलें आनी आज सगळ्या संवसारार विविध भासांनी तें तर्जुमो जालां कोंकणींतय आसा आनी आमी हें गायता कित्याक गायता जोसेफ स्टीवन म्हणटा सोम्या लागीं उलयल्ल्या वेळार सोम्या लागीं सांगिल्ल्या वेळार एका नमण्याची आमची बेजाराय पयस वता काळजांत एका नमण्याची दादोसकाय येता देखून तें गीत ताणें बरयलेलें आमी अर्गां दिवंक पावो कित्याक जायत्या संदर्भांनी आमी तें दी हें दी म्हणच्या बदलाक म्हाका तें दिलां देखून तुका अर्गां म्हाका हें मेळ्ळां देखून अर्गां असलें एटिट्यूड आमचें जाय तेन्ना मात्र हांगासर आयिल्ल्या तुमकां हें आराधन करच्या आमकां थंयसर एक अर्थ आसा सोम्या तुका अर्गां म्हाका जायतें मेळ्ळां जिवितांत जायतें बरेंपण म्हजें थंय जालां देखून तुका हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू केन्नाय पयिल्लें आमचें मागणें सोम्या तुका अर्गां तुका न्हय म्हाका तें दी हें दी अर्गां तुका कित्याक सोम्यानच म्हणलें न्ही गी तुज्या माथ्याचे केस हांवें मेजून दवरल्यात तुज्या हाताचेर म्हजें नांव हांवें बरयलां तूं गर्भांत आसतना तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा असल्या सोम्याक तुजे कश्ट कळीत नात गी खरेंच कळीत आसात आमचें केन्नाय उतर अर्गां तुका तर आमी एक गीत गावया अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषान भक्ती मोनान हरसिता तुजें नांव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषान भक्ती मोनान हरसिता तुजें नांव म्हाका सोम्या आसा जावं पवित्र तुजें नांव अम्या सदांच धन्या म्हज्या राव सर्ग म्हाका पाव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषान भक्ती मोनान हरसिता तुजें नांव उदार काळीज दी देवा करच्या तुजी कर सेवा एक बरी दीव म्हज्या त्या पेल्या नांव तुजें पद करच्या अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषान भक्ती मोनान हरसिता तुजें नांव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारा व्हडा संतोषान भक्ती मोनान हरसिता तुजें नांव आमकां कश्ट समस्ये बेजाराय आकांत हें केन्नाय येता फाल्यां येवंक पुरो
आज येवंक पुरो वा परवां येवंक पुरो. पूण जायत्या संदर्भांनी एक कश्ट समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी सोम्याक उलो मारूंक विसरता. पूण आमचे मागणें इतलेंच जायजे, आमचे संगता राव सोम्या. ಲೂಕು ಅದ್ದೆ 24 ಅವ 29 अशें म्हणटा, उलयत वेता तांकां वचोंक जाय जाल्ले ते हळ्ळीक येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेसाचें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगता राव, आतां सांज जाली, घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगता रावोंक भितर सरलो. सीस येमोसाच्या वाटेर आसले. थंयसर कितें घडलें, जेरुसलेमांत कितें घडलें तें तांकां कळीत आसलें. आनी वाटेर एका निरापराधी मनशाक कुर्सार मारलो, जेजू म्हणल्याक कुर्सार मारलो, मारून उजो आसलें. अशें ते उलयत उलयता चर्चा करनासले. उलयत चर्चा करन वयता आसतना जेजू खुद्दू तांचे बराबर सोलोंक लागलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. हें खंय तरी आसा गी. सीस म्हूण आसा, जेजूची वळख सगळ्यांक आसली, पूण त्या घडये मेळ्ळी ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तांचे दोळे बांदले बरी जाल्ले. बांदले बरी म्हळ्यार कितें? दिसतालें तांकां, कोणें बांदूना, दिसतालें. पूण तांच्या मोतींत तांची सगळी राटावळ वेगळीच आसली. मेलो, कोण गेलो, कित्याक मारलें, तें मारलें, खंय वेचें, आतां वेचें जाल्यार खंय, विविध नमून्याची राटावळ इतली जाल्ली की तांकां जेजू तूं लागीं आसा तो दिसूंक नासलो. संदर्भान अशेंच जाता. आमी दाक्तराशीं धांवता, थंय धांवता, बरें वचजें. पूण हांगा इम्पॉर्टंट आमकां दोळे बांदले परी जातात. दिसना. थोडे फावटी आमी म्हणटा, म्हाका कांय दिसना, कितें हांव करता म्हाका कळीत ना. ह्या संदर्भार आमी म्हणजे जेजू म्हजे सांगता राव. कित्याक आमी बगनाच्यो व्यक्ती, बगनां आमकां आसात न्ही गी, सेंटिमेंटां आसात, इमोशन्स, फिलिंग्स, सेंटिमेंट्स आसात, हर एकल्याक आसा जे. पूण ही बगनां अशीं आमचे थंय वयर येतात, जेजूक आमकां पळोवंक आमी विसरता. आमी म्हणुया आमचें मागणें, आमचे संगता राव सोम्या म्हणा, आमचे संगता राव सोम्या. आमकां एकसुरपण बगता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमकां रोडोंक येता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. कश्टा वयर कश्ट येता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या मोगाच्या व्यक्तित्वान दूख मेळटा आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. जिवितांत सलवणी मेळटा आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमचे विशीं हेरांनी सूख चिंतप दिता आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. अर्थीक अडचणेक संपडटा आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमकां पिडा सोसूंक मेळटा आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या कुटुंबांत मानास्ताप आनी अशांती उपजत आसतना, आमचे संगता राव सोम्या. आमची जिणी एक वजें म्हणून बगल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. आत्मीक सुखीदाड आयिल्ल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. पात करूंक ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. चिंतलें काम निर्पोळ जाल्ल्या वेळार, आमचे संगता राव सोम्या. एक घडीभर मौन रावया. आमचे वैयक्तीक समस्ये, आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, वा कामाच्या जाग्यार आसचे समस्ये,
वा शेजारा वा कितेंय गजल आमचे समस्ये सोम्याक आमी सांगुया आनी म्हणुया सोम्या आमचे संगता राव, मुझे संगता राव. जिसुये मुझा काळजा, जिसुये मुझा आत्म्या, जिसुये मुझा मोना, जिसुये मुझा जिविता. काळजाता उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. जिसुये म्हज्या जिवना, जिसुये म्हज्या जगता, जिसुये म्हज्या करणे, जिसुये म्हज्या जिणिये. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. जिसुये म्हज्या कश्टा, जिसुये म्हज्या दुका, जिसुये म्हज्या पिडेशिडे, जिसुये म्हज्या संकश्टा. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. जिसुये म्हज्या संतोषा, जिसुये म्हज्या आनंदा, जिसुये म्हज्या खुशालकाये, जिसुये म्हज्या हर एक मेळटा. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. उपरांत तांचे सांगता जेवणार तो आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले
तांणी ताची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो न पयस जालो. केन्ना तांणी ताची वळख धरली जेजूचें काम जालें आनी थंयसर कितेंच जेजूक काम ना. तो दोळ्या मुकलो न पयस जालो आनी थंय शिसांचें काम परत आरंभ जालें. परत सुरवेक तांणी केलें. वळख धरली. पवित्र पुस्तक म्हणटा ते उठले आनी फाटीं जेरुसलेमाक गेले. जेरुसलेमाक वेचे म्हळ्यार नव्या भावार्थान नव्या हुरुपान सोम्याक मेळोवंक वेचे म्हूण अर्थ. वेचे म्हूण जेरुसलेमांतल्यान फाटीं येवचें म्हळ्यार नश्टाक संकश्टाक समस्याक बली जावचें म्हूण अर्थ. तो समार्यकार सोरांच्या हातांक सांपडलेलो. थंयच्यान फाटीं येतलो. तो स्वरांच्या हातांक सांपडलो. देखून हे नव्या बरोवशान बरोवन फाटीं गेले. आमी तशेंच नव्या बरोवशान आमी बरोवंक जाय. आमकां बावन वचोंक न्हय बागार फुलोवंक आपयलां. आमकां जिवीत दिलां बरोवन वमतोच्या मापान. देखूनच जेजू न्हय फकत त्या सिसांक थंयसर जेवंक दिलें उंडो म्हण दिलो बागार आमकांय दिलो. हर एका मिसा वेळार हर एका येवकरिस्तूच्या बलिदानांत आमकांय येवकरिस्त तो दिता न्ही. आनी आमी तो घेता आनी आमी घेता तें कितें जावंक ताचे बरी जावंक आल्तेर क्रिस्तूस नादर क्रायस्ट अन्येक लोक क्रिस्त जावंक. देखून केन्ना येवकरिस्ताने घडलो तो आमकां कळीत आसा. ह्या दिसांनी आमी उलयता आसा पेंतेकोस्त पोर जालें. पोर तिर्तीचें फेस्त आचरण केलें. सर्गाचें पयलें सर्गाक तो सोडून गेलो कित्याक येवकरिस्ताने घडलो आनी तो आमचे मदें येवकरिस्ताच्या रुपी आसा आनी हांगासर तो हजर आसा. आनी अशें आसतना आमकां आपयलां एकामेका कितें करूंक क्रिस्त जावंक. नादर क्रायस्ट अन्येक क्रिस्त. पूण हांवें म्हळें आमी बोगनाचे व्यक्ती बोगणां आसात सिंतिमेंतां आसात. अशें आसतना जायत्या संदर्भांनी अशें जावंक आमकां कश्ट. म्हाकाय कळीत आसा तुमकांय कळीत आसा बरें हें. पूण आमी एकामेका बोगसूंक जाय. एकामेका बोगसूंक जाय. बोगशिल्ल्या वेळार जायती आमची पिडा गूण जाता. तुमी थंयसर एक फामाद धाकटीर कोडयाळांत आसलो सायकॉलॉजिस्ट. तो मानसशास्त्रीन सायकॅट्रीक डॉक्टर. तो क्रिस्तांवांचे कोण पिडेस्त थंय येतात तांकां तो होगी कुंभसार माडी बांदनी म्हणून मिलाग्रीस इगर्जेक धाडटलो. आनी मिलाग्रिसांत हांव आसलो आनी लोक थंय कुंभसारा खातीर येतलो. कोणें धाडलां? धाकटेरान धाडलां फादर मिलाग्रीस सकयल. हिंदुवाचो धाकटेर तो. जायते संदर्भांनी बोगशिल्ल्या वेळार बरेपण जाता. बोगशिल्ल्या वेळार जायती नमुन्याच्यो पिडा गूण जातात. खंडीत मोगाच्या न्हू. हें न्हय फकत भावार्थाच्या दृश्टेन बगार हें आमच्या पिडेच्या दृश्टेनी वय धाकटेर म्हणटात. देखून जायते संदर्भांनी आमकां बोगसूंक कश्ट. सोम्या लागीं म्हणोवया सोम्या तूं म्हजे सांगाता राव हांव बोगशितां आनी बोगसूंक आमकां सलीस न्हय म्हळें हांवें. सलीस न्हयच न्हय पूण सोम्याच्या सक्तीन तें साध्य. आमी म्हणोवया
सोम्या तूं आमकां बक्षी कित्याक हांवें बक्षू ना हाचे द्वारे जायते म्हजे थंय म्हज्याच जिवितांत एका नमण्याचें सुटसूट आयना एका नमण्याचो आकांत आसा एका नमण्याचें भें आसा थंय आंगागी दूख आसा हें फकत बक्षनांतल्या द्वारे आयलां आमी म्हणुया सोम्या आमकां बक्षी म्हणा जीव तुवें दिवचें देणें म्हणून मानून घेनातल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी हेरांचो जीव पवित्र म्हणून लेखिनातल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी हांवें हेरांक तांची मनां दुखयल्ल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी हांवें हेरांच्या कुडी विशांत नकलां केल्ल्या वेळार अपमान केल्ल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी म्हज्याच कुडीचो जिवाचो पोशण पावते बरी हांवें करिनातल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी म्हजी पिडा भलायकी बिगडटा आसतना हांवें पावतें गुमान दिनातल्या वेळार सोम्या आमकां बक्षी राग मोसोरू द्वेश इत्यादी हांवें दुस्मानकाय दिसान दीस सर्ती केल्ल्या वेळार बक्षी म्हाका कोणाक बक्षूंक कस जाता कोणाक हांवें बक्षूंक ना एक घडी भर आमी सोम्याक आमी सांगुया सोम्या म्हाका बक्षूंक धैर्य दी म्हाका त्राण दी म्हाका घटाय दी तुजें बिने तें असाध्य सोम्या बक्षिल्ल्या द्वारे जायतें बरेंपण जाता म्हूण हांव जाणा तरी म्हाका बक्षूंक जायना तूं बक्षण्याचो दातार तुज्या संगी हांव मेळिल्ल्या वेळार म्हाका बक्षूंक साध्य आमचे लागीं जायत्यो विनवण्यो आसात आमच्या सोम्याक सांगिल्ल्या वेळार आमकां खरेंच मेळटा ताणेंच म्हणलें न्ही गी बडया तुमकां उक्तें जातलें ताचें दार आमी बडोवया खरेंच तो आमकां उक्तें करता ही आमची पाती न्ही हो आमचो बरवोसो आमी दिंबी घालुया सादी जाल्यार दिंबी घाला मुगळार जिजू हांगासर तूं खरेंच हजार आसाय म्हणून हांव काळजांत हांव बरवसतां तीरपणी हांव सतमनतां म्हज्या वैयक्तीक जिणी तुका हांव समर्पितां म्हजे आकांत म्हजे कश्ट म्हजे समस्ये म्हजें दूख म्हजीं बगनां म्हजें पातक सगळी तुका हांव समर्पितां सोम्या म्हाका एक समाधानाचें खातीर कर म्हज्या जिवितांत तूं सवकसाय दी दादोसकाय दी तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय म्हणलें बगप म्हजें जावं दी तेन्ना कितेंच म्हाका भें आसचें ना उणेंपण आसचें ना सोम्या म्हजे सांगाता राव सोम्या म्हज्या कुटुंबाक तुका हांव समर्पितां कुटुंबाच्या सर सांद्यांचो उडास काडा मोगाच्या व्यक्तींचो उडास काडा
जेजू जायते संदर्भांनी म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसात, मानस्ताप आसा, करंदाय आसा. सुम्या म्हजें कुटुंब तुका हांव समर्पितां. सोडदोडू, मोगू, दादोसकाय म्हज्या कुटुंबांत आसा कर. म्हजें कुटुंब जावं दी मोगाचें बिडार. सुम्या म्हज्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घाल. आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास आमी काडुया. जर आमीच पिडेस्त जाल्यार सोम्याक आमकां आमी समर्पुया. जायते आमच्या कुटुंबांत आमचे मोगाचे कश्टून आसात, पिडा सोसून आसात, एका मनीसो आखान तांचेर आसा. तांचो उडास आमी काडुया. तांकां आमच्या सोम्याक आमी समर्पुया. जेजू तांकां तूं आपड. तांचे कश्ट ती पिडा सोसूंक तांकां तूं त्राण दी, गठाय दी, बळ दी. तूं तांचे सांगाता आसाय म्हणलें बगप तांचें जावं. त्या पिडेस्तांची साखरी करतल्या त्या भाव आनी भयणीचेर तूं आशिर्वाद आनी बरें. आमचे कडेन जायते जणांनी मागोवंक सांगलां. मोगाच्यांचे विविध नमुन्याचे कश्ट समस्या आसात, तांचे खातीर आमी मागुया. जेजू तांचें तूं मागणें आयक. तांचे कश्ट तूं हाळू कर. विविध नमुन्याचे कश्ट जे कितें आसात सोम्याक आमी सांगुया. मुझे मागणे सोम्या देवा, उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा, उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. दिबोळ देवा सोस्या कर मुझे, संतोष बरीत काडचा. दिबोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सलच्या माया मोगा. हाय मुझे मागणे सोम्या देवा, उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आमची सर मागणी आमी सांगता घालुया आनी आमी म्हणुया येद्या व्हडा साक्रामेंत.
तुया हे देवा विची सक्रामेंता काळ तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां सामकें तें आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर सदांच तुजी इश्टागत बघून तुज्या मोगान जियोंक आमकां आदार लाभय तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. मोगासना येदोळ स्वामी येवकारिसांतल्या जेजूकू अर्घां दिली स्तुती केली ताचे लागीं आमी मागलें आनी आशिर्वाद येदोळ स्वामी जोडून घेतले आतां त्या जेजू कुंड्या रुपार आनी ताचें उतर आयकूंक येवकारिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां स्वामी आयती जावया. आयच्या दिसा जेवण आमकां दान दिलां एक भक्तीक सांजोवम पावल दुसऱ्याचो सांजोवम पावल दुसरो वाडो तांचे सर्व गरजा इराद्यां खातीर आमी मागया. तशेंच आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला सिरील कुरेया देवाकर गांवसावन निड्डोडी लीरा रेगो मुंबई बऱ्या भलायके खातीर अविल पिंटो देवाकर गांवसावन गुरपूर जुलियाना डिकुन्ना देवाकर गांवसावन मागीर कुर्सावडो जेन रोड्रिगस देवाकर गांवसावन जेजूच्या पवित्र काळजावडो हेनरी मोरस अर्गां जावन बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर लुत्सवाडो एलियास रोड्रिगस तांच्या तेसावां खातीर पेरमुदे आनी देवादीन हेलेन डी अल्मेडा हिच्या आत्म्याक दितात पीटर डी अल्मेडा फ्रांसीस पयलो वाडो. तशेंच आमकां दान दिलां मेरी लोबो फेरार आनी आयरीन डिसोज आनी कुटुंब फेजार हांच्या सर्व गरजा इराद्यां खातीर तशेंच आमच्याय गरजा इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळार भक्तीपणी आमी मागया. एक घडी बरो आमची तेसावां जी कितें आसात उडासा काडुया आनी सोम्याक आमी समर्पुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो ह्या पूर्ण शेताक येवंकचे भाग ताणें आमकां फावो केला देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. आयच्या सुवार्थेंत जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर असाधारण तो विशय आमी जाणा जावंक आनी ह्या प्रमाणे चलच्याक जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव जोडून घेवया.
संगत आमी म्हणुया हांव पातकी की सर्वपुरा देवा आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजो कुण्यावसर सांगता मनान चिंतन कणावसर वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पावसात घेवन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां मोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती कर हातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक वन पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया देव आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावरत्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गोवळी तुज्या शेळयांक उतराण सरोंक आनी देखीन सोलोवंक बगेवन तूं जुवां पावलाक पवी सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनोणीन ताणें उतराण शिकयलेलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जितां राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप तेदवा सर्वेस्परान तिस्बेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें समारियांत राजवटकी चलयतल्या इस्रायेलाच्या राया आहाबाक वचोन मेळ तो आपणे स्वाधीन केल्ल्या नाबोताच्या दाकामळ्यांत आसतलो तूं ताका अशें सांग अशें म्हणटा सर्वेस्पर तुवें खून करून दायज स्वाधीन केलें मू आनी फुडें उलोवन ताका सांग अशें म्हणटा सर्वेस्पर ज्या जाग्यार सुण्यांनी नाबोताचे रागात लेवला त्याच जाग्यार तुजेय रागात ती लेवतली आहाबान एलियाक म्हळें आरे म्हज्या दुस्माना तुवें म्हाका सोदून काडलोय एलियान ताका जाप दिली वय हांवें तुका सोदून काडलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तुवें केलें देखून हांव तुजेर विघ्नां धाडटलों हांव तुजो नाश करतलो आनी आहाबाच्या वंशाच्या हर एका दादल्याक जावं तो गुलाम जावं तो स्वतंत्री इस्रायेला मदलो काडून नपयस करतलो तुवें म्हाका राग हाडयलोय आनी इस्रायेलाक पातकाक ओडलोय देखून जे हांवें नेबाटाच्या पुता जेरोबावामाच्या घराण्याक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्याक केलें तें हांव तुज्या घराण्याकी करतलो आनी जेजेबेला विशीं ती सर्वेस्परान म्हळें जेज्रेएलाच्या पागोरा कडेन सुणी जेजेबेलाक ग्राशितली आहाबाच्या वंशसो कोणीय शहरान मोरात जाल्यार सुणी ताका ग्राशितली तांचे मदलो कोणीय शेतांत मोरात जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्राशितली आहाबान आपले पोतणे जेजेबेलाच्या बुलोवण्यांक खाण दिवन सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केल्ले परी हेर कोणेंच केल्लें ना ताणें खरेंच खांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो सर्वेस्परान इस्रायेलितां मुखलें दवंडायिल्ल्या अमोरतांनी केल्ले परी तांणी देवमुर्तीचो पटलाव केलो आहाबान ही उतरां आयकून आपलीं वस्त्रां पिंजलीं आपले विणगे कुडीचेर तो गुणया वस्त्रां न्हेसलो ताणें उपास केलो गुणया वस्त्रांनीच न्हिदलो आनी कंतीन बुडोवन हेणें तेणें भोवलो तेदना सर्वेस्परान तिस्बेच्या एलिया कडेन उलोवन म्हळें आहाब म्हजे मुखार कितलो कालतो जाला म्हूण तुवें पळयलय मू तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांव ताच्या काळार विघ्नां धाडचो ना ताच्या पुताच्या काळार हांव ताच्या घराण्याचेर विघ्नां धाडटलों देवाचें उतार हें देवाचें उडपकार आमी
पालकी सोम्या तुझी काकून मागता आम्ही पालकी सोम्या तुझी काकूत मागता आम्ही पालकी सोम्या तुझी काकून मागता काकूळ दरा देवा मुझी काकूळ कर कनवळ्या देवा मुझी गुन्या पुसून काढ तू म्हाका मुझ्या प्रदच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिखलांतलो आम्ही पालकी सोम्या तुझी काकून मागता मुसो गुन्या हांव वळखून घेता मुझे पाताक सदांच मुझे मुखार दवरता तुजी वय तुजेर हांव सुकला आनी तुजी मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां आम्ही पालकी सोम्या तुझी काकून मागता आम्ही पालकी सोम्या तुझी काकून मागता हालेलुया 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 एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे शुभे आसूं तुमचे व्यास सामाते वापरमणे जेजू क्रिस्तची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुया जेजू आपणाच्या शिसांक सांगी लागलो अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दग दितल्या पासो तूं मागा अशें तुमी सगळींच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात तो आपलो सुर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदेसो करता तशें बागेवंताचेर तशें पातक्यांचेर पावस वता तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करशा जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण तुमी चिंतात तितलें सुंकागारी करतात न्हय तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करता जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें पुरी जालें आन बावर्ती लेगून तितलें करतात न्हय तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय सर बरे देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमकां भोगणां आसात सिंतिमेंतां आसात ही भोगणां आनी सिंतिमेंतां आमचें जिवान दादोसकाय करतात पावन करतात जैताक व्हरून पावयतात आनी अशें वचोंक ती आमकां प्रेरण दितात जैत कोणाक नाका जिवितांत दादोसकाय कोणाक नाका हे सगळी भोगणां द्वारे आमकां मेळटा इमोशन्स म्हणटा हांव हाचे द्वारे आमकां मेळटा पूण हांगा एक इशारो आसा
जर खंयच्या मनशाक बगना आनी सेंटिमेंटाचेर नियंत्रण आसा ताका मात्र जैत ताका मात्र जिवितांत दादोसकाय संतोष ताका मेळटा नांतर थंयसर समस्ये थंयसर बेजाराय आनी थंयसर कंत आनी दूख हर एक धर्म ह्या विशयांत आमकां शिकयता आमचे आचार विचार संस्कृती पाठताळ शाळा हे पुराय ह्या दिशेन आमकां सुशिक्षीत करतात आधार दितात घटाय दितात प्रेरण दितात आनी असल्या वाटेन आमी समकजय म्हणून आमकां सांगतात तरी आमी बगनाचे इमोशन्स फिलिंग्स सेंटिमेंट्स आसतना आमकां आमचेंच म्हणल्यार बगणांनी आमी रेवडल्या वेळार हें सक्कडी शिकोवन बुदवंत खाय सक्कडी दुसऱ्यांच जाता आयच्या वांजेलांत आमी एक नदर घाली जाल्यार एक नमण्याचें मातशें वेगळेंच शिकप थंयसर आसा असाधारण सदां प्रास वेगळें अनयुज्युअल शिकून जेजून आमकां आज ताणें सांगल्या तो म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर तुका दग दितल्या पासो तूं माग भेदभाव नासतना ताका बरें कर एकल्याक तूं दिता आसतना पाटी मेळटा म्हणून विसरून सोडून ताका दी भेदभाव नासतना हर एकल्याक वंदन कर आनी कितें थोडें म्हणचें तर तुज्या एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखय दोगलो तुजो व्हरतल्याक तुजो शेलोय ताका दी णवाय णव बकऱ्यांक वा शेळयांक जेजून तेका पर्वताचेर सोडून चुकून गेले एका बकऱ्या फाटल्यान तो गेल्लो हे वेगवेगळे गजल्यो अनयुज्युअल म्हणून आमकां बगता असाधारण म्हणून आमकां बगता हे सुलाभ न्हय म्हणून आमकां बगता पूण असाधारण संगत्यो कित्याक दिल्यात कित्याक आमकां दिल्यात हे आमकां करूंक जायना म्हणगी वा पाळूंक जायना म्हणगी कित्याक हें पूण जेजूचे शिष्य डिसायपल जेजूचे शिष्य म्हळ्यार कोण कोण जेजूचे शिष्य आमी सक्कडी न्ही देखून जेजून ताका कळीत आसलें कोण म्हजो शिष्य ताणें ह्यो संगती पाळी जाय म्हूण ताणें सांगलें देखून असाधारण संगत्यो ताणें आमकां सांगल्यात तो म्हणटा न्ही त्या आण बावरत्याक आनी तुका कसलो व्यत्यास त्या सुंकागाराक आनी म्हाका कसलो व्यत्यास तो व्यत्यास पारखूंक आमकां साध्य तर आमकां ह्यो संगती पाळूंक साध्य तर ह्यो प्रॅक्टिकल जिवितांत कोणी एकलो म्हणून पुरो जावंकूच जायना पूण थोड्यांनी हें करून दाखयलां न्ही परच्या पोरू मेच्या 15 तारखेर पापा फ्रांसिसान आमच्याच भारत देशाच्या एकल्या व्यक्तीक सांत म्हूण पासारले तो कन्याकुमारीचो कोट्टार देशीचो देवा साहेब पिळ्ळे म्हणून तुमी आयकलां न्ही तुमी आयकलां ताका पाप साहेबान ताका सांत म्हूण पासारलें ताका पयलेंच मार्तीर म्हूण सांगिल्लें आनी पासारलें सयत तो मार्तीर जावन मेलो ताणें भावार्थ वेंगुल्लो तो जल्मल्लो 1752 इस्वेंत तो मरण पावलेलो आनी 1752 इस्वी तेन्ना मरण पावलेलो आतां 2022 इस्वेंत आतां ताका सांत म्हूण पासारलो म्हणजे ताणें त्या वेळार वेंगुल्लो तो भावार्थ तो क्रिस्तांवचो न्हय तो ताणें भावार्थ ताणें मागीर वेंगलो थोडेच वर्सां 15 की 17 वर्सां
तो क्रिस्तांव जियेलो आनी भावार्थाक लागून ताणें शिक्षा ताणें घेतली, ताका सांकली न्ही बांदून काळोखाच्या कुडांत पिचार केलेले, रोतांनी ताका मारलें, भावार्थ सांड, तूं सांड म्हूण सांगलें, पूण ताणें सांडूंक ना आनी ताका जीव मारलें. आमचो गांवचो आमचो मनीस तुमी ट्रिवेंड्रम तेणें कन्याकुमारी तेणें यशा जाल्यार कोटार दीस इज ताचें थंयसर व्हडलें थंयसर पुणशेत आसा. तर ताका साध्य जालें की मार्तीर मेल्ले कितले आसात, जायते आसात. सोम्या खातीर ते कश्ट भोगचे जायते आसात, आमच्या शेजामाराय आसात. पूण ते आमकां प्रेरण न्ही, ते आमकां एक देख न्ही. हांवें म्हळें कश्ट सोंसचे सोम्या खातीर, भावार्था खातीर वेगळेंच, पूण जायत्या संदर्भांनी इनोसेंट ते कश्ट सोंसतात, ते वेगळेंच उतर, ते वेगळेंच आचार विचार. तो ताच्या विशयान उलयलो न्ही हांव. आमी सोम्या खातीर आसा, पूण हें कशें साध्य? भोगणांचेर नियंत्रण आसल्या वेळार मात्र साध्य. कोणे एकलो तुका पोलीस स्टेशनाक आपोवन व्हरता, कोणे एकलो तुजे वयर केस घाल्या, कोणे एकल्या तुज्या कुटुंबाक ताणें देसवाट केला, तुज्या कुटुंबाक ताणें एकल्याक जीव मारला, असल्या मनशाक भोगचें कशें? असल्या मनशाक थंय जेजू म्हणटा तो दुस्मान तुजो ताचो मोग कर. ताणें तुका दग दिला, तो म्हणटा ताचे खातीर तूं मागूंक जाता गे आमकां. तो तेणें येता जाल्यार हांव येणें येता. पूण हें साध्य आसा म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कशें साध्य? पळया, आमकां रचलां कोणें? देवान रचलां. कशें रचलां? ताच्याच सारक्या आनी स्वरुपाचो जावन रचला, लायकनेस आनी इमेज. ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो चड जावन ताणें आमचे ते एका आत्म्याक घाला. आत्मो आसा, आत्मो, आनी आत्मो अशें आसतना आमकां बागेवंतपणाक आमकां आपयलां. आनी आमचे थंय आसलो आत्मो सोम्या थंय वचोंक हर एक दीस आनी रात, हर एक घडी तो पेसाडटा थंय वचोंक. कित्याक आत्मो पवित्र न्ही, देव पवित्र. आत्मा परमात्मा थंय वचोंक तो पेसाडटा, हर एक दीस पेसाडन आसा. पूण हांगा तद विरुद्ध म्हणले परी सोम्यान आमकां फ्रिडम दिला. देवान मनशा कुळाक दिल्लें वर्तें देणें म्हळ्यार फ्रिडम, स्वातंत्र्य दिला. आनी स्वातंत्र्याच्या आमच्या स्वतंत्रकायेन आमची भोगणां, सिंटिमेंटां कितें आसात, फिलिंग्स कितें आसा, इमोशन्स कितें आसा, तें नियंत्रण करचें आमकां सोडलां, म्हाका सोडलां. हांव कशें तीं भोगणां नियंत्रण करता म्हणून. भोगणां म्हळ्यार विविध नमूने म्हणयेत. राग, भें, राग एक भोगणां, भें एक भोगप, आकांत, संतोष, दादोसकाय ही भोगणाची विविध रुपां अशें पट्टी व्हडली करियेत. आनी दाखल्याक रागाक हांव कशें स्पंदन करतां, म्हज्या संतोशाक हांव कशें स्पंदन करतां, म्हजें भें, आकांत, द फियर हाका कशें हांव स्पंदन करतां. हे हाचे वयर पुराय म्हजो स्वातंत्र्य आसा. फ्रीडम, द पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. म्हज्याच स्वतंत्र हांवें करची एक निर्धाराची हांव निर्धार करता न्ही. निर्धार म्हजो हांवें निर्धार करचो म्हज्या स्वतंत्रकायेन, म्हज्या फ्रिडम हांव निर्धार करतां. जो निर्धार करता आसतना तो म्हजो निर्धार. हांगा भोगणां सकळी आटापून आसात, पूण स्वतंत्रकाय आसा. देखून
हें साध्य. तर म्हज्या मगाचे न्हू आमी आनीकय गुणायक या. बगना हांवें म्हळें, इमोशन्स हांवें म्हळें, हाचें नियंत्रण कशें साध्य? कशें साध्य? फर्स्ट, इमोशनल अवेरनेस. म्हज्या बगनाचेर म्हाका थंयसर आसली जागवणी वो म्हाका राग येता, म्हाका बेन दिसता, म्हाका आज संतोश जाला, म्हजे लागीं आज आकांत आसा. सो तुका तें एक जागवणी, अवेरनेस. आय एम अवेर ऑफ माय इमोशन्स. बगनाचें हें केन्ना तूं अवेर, तुका तें एक जागवणी आसा, तूं आसा तेन्ना सेल्फ रेग्युलेशन्स, नियंत्रण साध्य आसा. नियंत्रण साध्य. म्हाका राग आयला वय, राग आयला तुका कळत जाय तेन्ना नियंत्रण साध्य. राग जावं पुरो, तो खंयचेय विशय जावं पुरो, दादोसकाय, आकांत, भें, खंयचेय. केन्ना नियंत्रण साध्य आसा तेन्ना सेल्फ मोटिवेशन आमी म्हणटा. स्वाप्रेरण. हांव स्वाप्रेरण जाता बरें करूंक. हांव बरें करूंक द प्रेरण मेळटा. ऑप्टिमिस्टीक, फेसिमिस्टीक आसा, ऑप्टिमिस्टीक जावन हांव बरेंपण करूं म्हाका साध्य. तेन्ना एम्पथी म्हळ्यार सहानुभूती, हेरांची बगनां समजून घेवची एक सकत एम्पथी. नॉट सिंपथी न्ही, एम्पथी म्हळ्यार आनेकल्याच्या शुवार म्हजे पांय घालचे, म्हळ्यार ताचे कश्ट हांवें समजोवंक साध्य. एकनाची बगनां एकलो कित्याक तशें करता, एकलो कित्याक तो इतलो उसांबळ, एकल्याक कित्याक इतलो राग येता, एकल्याक कित्याक तो केन्नाय ताचें तोंड संतोशन आसा, ताचें तोंड पळया, ताचें याम जाता केन्नाय संतोश, कुशाल बरीत, कंटेंटमेंट ताचे लागीं. कित्याक साध्य हें? अशें जाल्यार आमकां अर्थ करूंक आमी शकता. आनी निमाणें सोशल स्किल्स आमचे लागीं ती संबंदाची परिणाती, शाती, कला, जानवाई हें सगळें आमकां समजता. आमी संबंदाचे व्यक्ती न्ही गी. संबंद बगनां आसा ते कोण संबंद. आमी संबंदाचे कुद्र्यान जिवंक आमकां एकल्याक जायना. एक पटी पळयत, एक हप्तो रावयत, उपरांत आमकां कुटुंबाचो उडास येता, आमच्या मोगाचो उडास येता. देखून आमी संबंदाचे व्यक्ती, संबंदान आमी जियोंक जाय. केन्ना संबंदान जियेता हांव बगनाचें नियंत्रण आसल्या वेळार मात्र, नाजाल्यार थंयसर विविध नमण्याचे थंयसर समस्या उदेतात. आनी समस्ये उदेल्ले ते चड आनी चड जातात. आनी ह्या वक्ताक जेजू म्हणटा हें साध्य. देखून निमाणें वाक्या, तुमचो बाप बरो तशें तुमी जाय जय बरें. हें केन्ना नियंत्रण साध्य. आमी बरें जाता ऑटोमॅटिकली. म्हाका कळीत नासल्या वेळार हांव बरो जाता. बरो जाल्ल्या वेळार संबंद वाडटा. संबंद वाडल्या वेळार सगळीं मोगाचीं जातात. सगळीं मोगाचीं जाता आसतना म्हज्या तोंडार, म्हज्या वादनार एक संतोष पडजळा म्हणटात पळय, ताच्या तोंडार एक पडजळा सायबा. आयस्कांतां बरी आमी ओडटा, हेरांक आमी ओडूंक शकता. थोड्या कडेन पळया उलेम जाता, याम जाता ताचे लागीं. थोडे लागीं अब्बा तोगी सायबा म्हणटात, नाकाम जाता. हें कशें? हें साध्य तर आमच्या सांता भक्तांक साध्य जालां, आमच्या मार्तिरांक साध्य जालां, आमच्यात मालगड्यांक साध्य जालां, आमच्यात सेसमर आसल्यांक साध्य जालां. तर म्हाकाय हें साध्य. जुवांव पावल दुसरो हांगासर आयलोलो. हांगासर हें तळ पवित्र. आनी ताणें गांवाच्या गांवाक वचून हेंच ताणें परगट केलेलें. त्या गांवांत वचून तो भावार्थ ताणें
तांचो उमेदीन भरलेलो आनी हांगासरी आयलोलो हजारो लोक येणे जमुल्लो लाखांनी लोक हांगासर जमुल्लो आमचो भावार्थ ताणें जिवो केल्लो आनी आमी जिवन भावार्थान आनी हो भावार्थ हेरांक दिवंक हांगासो सांत आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागुया. भेटता म्हाका उंडोवाय तुका दयेन तुमगे काणीक आमची तुका दिमान वोवची उंडोवाय हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून आमकां भेटयता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका दिमान वोवची. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरेस्परा देवाक मानतात तसलें जावं दी म्हूण आमी मागुया. हें तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सरस्वती म्हणून घेवं. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या बागेवंताच्या उडासाक वो यज्ञ संपूर्ण तुजें तोरपण आनी वळखून घेता हांव तुज्या मुखार सरपडून तुका उलो मारता हांव आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगांत जियोन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर खाळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जो हांव पावल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मडलो तो आपणाच्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसतू समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातासतना काल्स घेतली तो नवें दीन वसलो ती आपणाच्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा गुटू आमी परगट करूया. सोम्या जेजूस तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजूस आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवितसो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तात पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा क्या तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या आबाग्यान बापा पेटर पावल आमच्या आगोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माय संगाती सांजुजे तिचो पोती मागीर दोमदूतां आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tău Jesu vorbi, Tău Jesu sangata, Tău Jesu Tăi, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदा बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी संगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझे कुशी सरका जाता सदी संवसारांचा आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां हाताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दायकुणीय जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग्य आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्यान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटई आनी सर आकांतांतलें वाटई. कित्याक राजवटकी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. पूण आमच्या पातकाचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जियेताय राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकां शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय मोगाच्या न्हू हांगा आसा देवाची शेळी. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपेलां देखून आमी जावन आसा सुभागी.
मोच्या येसुम्या कुर्पेन तुझ्या वर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर काळजा तुझ्या येसुम्या कुर्पेन तुझ्या वर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर सूर्योत्तम सर्गेचो पांकय प्रकाश कुर्पेचो निवार काळो पातकाचो ओ शिवोर कुर्पेचो ओ सोम्या शिवोर कुर्पेचो तर म्हाका दायजी सर्गेचो काळजान मोच्या येसुम्या कुर्पेन म्हाका वर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर काळजान मोच्या येसुम्या कुर्पेन मोच्या वर्दन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर सर पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बगेवून तूं जुवां पावलाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरन तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे शुभे आसूं तुमचे सुव्यास आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सदांच तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार Sarsarga moja gauria
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा मागीर जो पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समजूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसोत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूं तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवा थावन जो पावल दुसऱ्या मुखांतर आमकां लाभलेल्या सर्व कृपे देण्यां खातीर उपकारां खातीर आतां आमी मौनपणी अर्घां दिवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजेंत जो पावल दुसऱ्या मुखांत जायतें बरेंपण देवान जेजून केलां जायत्या जाणां आमकां बरी भलायकी दिल्या संतोश समाधान दिला दिसपडतो ग्रास दिला सर उपकारांचो आमी आतां उगडास काड देवाक अर्घां दिवया दुवेचें थायरॉयड गूण केल्ल्याक एक आवय देवाक अर्घां दिता एकल्यान सोरो सोडच्या खातीर हांगासर मागल्लें ताणें सोरो सोडला देवाक अर्घां दिता दोगा जाणांक कातीची खोरोज गूण जाल्ल्याक देवाक अर्घां दिता एका बॉम्बेच्या चेडवाक जायत्या कश्ट आसले ताका परिक्षेक बरोवच्या खातीर थोड्याच दिसांनी ताजी परिक्षा नॉन जाल्ली जायते सब्जेक्ट आसले पूण हर एक हांगासर ताणें मागयल्लें तें आयिल्लें मागोवंक आनी संपूर्ण रितीन परिक्षेन पास जाला आनी BSc ताणें कंप्लीट केल्ल्याक देवाक ते अर्घां दिता दोगा जाणांक काम फावो जाल्ल्याक देवाक अर्घां दिता तेगांक बरी भलायकी आनी कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्ल्याक देवाक ती अर्घां दिता प्रार्थुया भोव काकूळदारा बापा बगे उजो पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या मिलातेन आमकां लाभलेल्या उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी भगिवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं संजोवम पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये भगवंत जुआम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें आखेरपर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरांनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळार आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी भगिवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एक घडीभर मौन आमी रावया जैतीन तें सावा काळजाचे अत्रेक घेवन आमी हांगासर आयल्या जायत्या जाणांक बरी भलायके खातीर मागोवंक आमच्या लागीं विचारला कुटुंबान समाधान बक्षणाचो स्पिरीट जायत्या जाणांक कामाक ही सर्व मागणी थेसावा ह्या घडी आमी आमच्या पात्रोन संजोवम पावल दुसऱ्या मुखांतर बापाक भक्तीपणी भेटोवन दिवया जायतीन थेसावां आसात ही वाचता आसतना ह्या थेसावां खातीर विशेश जावन आमी मागया एका स्त्रियेक हृदयांत पाटीन आनी पांयाची दूख आसा गूण जावच्याक घरांत समाधान आसा जावच्याक एका जोड्याक इंटरव्यू पास जावन USA वेची विजा बेगीन मेळच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे उडास करून ताणें पाटीन दिवच्याक एकल्याक बरें काम मेळच्याक एग्रीगोल्डान दवरलेले पयशे बेगीन पाटी मेळच्याक एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक एकल्याक ऑस्ट्रेलियाची
PR विजा मेळच्याक एका दादल्याची हर्नियाची पिडा बेगीन गूण जावच्याक एका कुटुंबान खाजर जावन आयिल्ल्या चलयेन खालतेपणान आनी विधेयी जावन आवय बापायक जेवच्याक पुतांनी आवय बापायक खालतेपणान जेवच्याक एका चरक्याक कुटुंबान दुबयंत एका बऱ्या कंपनीन काम मेळच्याक ताका बरी भलायकी मतीक समाधान मेळच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान हाताक मेळच्याक चरक्याक बरी सैरीक आनी खाजर जावनचें मौन जावंक आनी ताका बरें काम मेळच्याक मागतात एकल्यान 3.5 लाख रुपये कुमो केल्ले ती 2 वर्सां जालीं फाटीं दिवनात बेगीनच ताणें मन करून फाटीं दिवच्याक वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक एक अक्रिस्तांव दादल्यान पियोणें सोडच्याक एकल्याक बरें काम मेळच्याक भुरग्यांक बरी भलायकी फाव जावच्याक सुनेक बरें काम दुबयन मेळच्याक दोगां पुतांक बरी सैरीक मेळच्याक एकल्याक बरी न्हीद पडच्याक एकल्या चरक्याक बरी भलायकी आवय बापायक बरी भलायकी फाव जावच्याक दादल्याचे जॉयंट पेन गूण जावन शुगर नॉर्मल जावच्याक एकल्याक बरो सांबाळ मेळच्याक एकल्याक अलर्जी आनी तशेंच डॅन्ड्रफ आनी केस झडचे रावच्याक पाप्पाचे कश्ट पयस कर म्हणून एकलो मागता मोग केल्लें चेडूं ताचे लागीं खाजर जावच्याक एक क्रिस्तांव भयण मागता आशिल्ले चेडो ताचे लागीं खाजर जावच्याक एक चली मागता पुताक बरें काम घराचें रीण फारीक जावन बरी भलायकी मेळच्याक मागतात दुजावय भुरग्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागतात हांगासर वावुरच्या हर एकल्या बरी भलायकी मेळच्याक जागो बेगीनच नांवार जावंक आनी लोन फारीक जावच्याक CET आनी JEE एग्जाम परिक्षेन बरे अंक मेळच्याक 10वे क्लासीन पास जावच्याक हर एक समस्ये परिहार आनी बरो फुडार एक अक्रिस्तांव कुटुंब मागता इंजिनियरींग फायनल सेमिस्टरांत 4 सब्जेक्ट पास जावच्याक पोर्नोग्राफी आनी वायट सवयेतावन पयस जावच्याक एक तरणाटो मागता चरक्यान आपल्या बापाय लागीं उलोवच्याक मागतात शिकूंक बरी गिन्यान मोत आनी बरो भुरगो जावंक आवय बापाय मागतात कुटुंबांत समाधान आसचें पसत एकल्या परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो फावो त्या मोला बेगीनच विकून वेच्या पसत घोव बायलां मदें समाधान आसच्याक एकल्याक PR मेळच्याक हागचे समस्या ऑपरेशन आसतना गूण जावंक आनी ताका बरी भलायकी आनी बरी संगातीन मेळच्याक जाव्याचें काम बऱ्यान चलच्याक आनी रिणांतलें सुटच्याक दुवे खाजरे जिणेन सूख संतोश आनी भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याक परगांवाक वेचें भाग फावो जावच्याक हातापांयची दूख गूण जावंक हात पांय मूं येवचे गूण जावच्याक एकल्याक कश्ट सोसून व्हरूंक कुरपा आनी बळ आर्थीक कुमोक घर चलोवच्याक आनी विशेश जावन भुरग्यांच्या शिकपाक आर्थीक कुमोक लाभच्याक मागतात परगांवांत वावुरच्या एका स्त्रियेक पेंगडाक आनी पांयांक बळ ना ताका बरी भलायकी संपूर्ण रितीन फावो जावच्याक एका भावाची किडनी प्रॉब्लेम आसा किडनीचो रिपोर्ट बेगीन येवचार आसा तो नॉर्मल जावन ताका संपूर्ण रितीन किडनी भलायकी येवन जावन बरी भलायकी फावो जावच्याक एकलो भाव एक्सिडेंट जावन 1 म्हयन्या थावन आस्पत्रेंत आसा CT स्कॅन ताची आज काडूंक आसा तकलेची विशेश जावन संपूर्ण भलायकी बरो रिपोर्ट येवन बेगीनच घरा फाटीं येवच्याक कुटुंबाच्या आनी विशेष मागण्याचो बळ आदार विचारला जेजू ताका आपणून गूण करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया एका स्त्रियेची विजा एक्सपायर जाल्ली ती बेगीनच रिन्यू जावन परत बेलागांवान काम फावो जावच्याक मागतात एकल्याची PhD बेगीनच संपूर्ण जावच्याक मागतात तशेंच सर्व भावार्थांत मोगाच्यानो आमी मागया आमची सर्व मागणी ते सावा विनोवन आमचो सांपात्रोन संपूर्ण रितीन देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरलेलो देवाच्या लागीं आसचो आमची मागणी ते सावान तो आयकून दी आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी संतोश समाधान काम दिसपडतो ग्रास हर एक आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्त भाव भयणीक गूण करून दी म्हणून मागया मुंदरून
तूं आमकां भाव येवकरिस्त आमकां करोमक शिकय आनी मोरयेची देगंक आमकां ससायली शिकी एक दीस बरी माये आनी सहसंता मुक्ता संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकणूक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मगस नी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले तुजे संगत आश्रय आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जुगुसीचे जेजू किंवती मरिये दवाचमय मोपयांका तेविन दिकर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या सादीन सात आनी सदां सर्वता आमेन. पिडेस तांचेर आशिर्वाद ह्या घडये सर्व पिडे शिडे खातीर आमी मागया. आमची पिडा आमी जोन पावल दुसऱ्या मुखान जेजूक भेटोवन दिवया. आमच्या कुडीचे विश्वे गांठीची दुखी पांय मुयोंचे उलोप येवचो तकली पडापड जायत्या जाणां ह्या दिसांनी शेळ ताप कंकली आसा. जायतीं जाणां आस्पत्रींनी आसात, ऑपरेशन थिएटरींनी आसात, बऱ्या रिपोर्टा खातीर राखोन आसात. हर एकल्या सोयागडी आमी उडास काडया. जेजूक साध्य म्हणलें की तेन्सना इतलो जण आमी हांगासर भावार्थी ह्या पुणथळार जेजू थंय भावार्थ दवरून आमी हांगासर आसा. आमचें मागणें भावार्थान मागलेलें खंडीत जावन जेजू आयकता. ह्या घडये सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया. ऑपरेशन थिएटरान आसल्यान तशेंच आस्पत्रेनी आसल्या आमच्या घरांनी आसच्या आश्रयांनी आसच्या जायत्या जाणांक पिडेस्तांक शुश्रुशा दिवंक पयशे नातल्ल्या कोणाक मागोवंक जण नातल्ल्या हर एका पिडेस्त भाव भयणींचो परगांवान वावर करच्यांचो हर एकल्याचो आमी उगडास काडया. आनी जेजूची भलायकी संपूर्ण रितीन आमच्या ह्या मागण्या मुखान जेजू तांकां आपडून दी गूण करून दी म्हणून आमी तांचे खातीर आमच्या खातीर पिडा गूण करच्या खातीर आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सगळ्यांच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तां कश्टां दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक संजुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवून जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बाबर्तांची येवंक प्रेरण दिले. ताजे विणवणेन आमचो बाबर्त वाडय आनी आमची पिडां गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले पिडेंतले निनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्विनोले आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगेवून जो पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता. तो सुदेव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगेवून जो पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटो. ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळो. आलदारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी फावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. मूर्तिमाच्यो वाती वाणतेल्या जे वाणदिल्या एका भक्तिकाक नांव नाका म्हणून सांजो पावल दुसरो वडान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुर्दोम दिल्यात सिरील कोरेया निड्डोडी, लीरा रेगो मुंबई, अविल पिंटो गुरुपूर, जुलियाना डिकुन्ना बगेन कुर्सावडो, जिन रोड्रिगस
जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो हेनरी मोरस लुत्स वाडो एलियस रोड्रिगस पेर्मोदे पीटर डी अल्मेडा फ्रांसिस पुयलो वाडो ಡೊನೇಷನ್ ದಿಲ ಮೇರಿ ಲೋಬೋ ಫೆರಾರು 750 ರೂಪಾಯಿ जेवणाक दान दिला आयरीन डिसोज आनी कुटुंब पेजार 100,000 रुपये जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक श्रायनाक डोनेशन दिल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा पात्रोन सांजो अंपाल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मग चलो आज आमचे सवे आसून आराधन आनी तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान आनी प्रसंग दिल्ले जावन आसात तुमकां जायत्यांक तांची वळख आसा मनादीक बाब सुनील सोजू प्रोफेसर पंपे कॉलेज किरें 2010 12 ಇಸ್ವೆಂದು ಅಂಗಸರು बचपेन ते सहायक विगार जावन फादर मतायस पेरेरा देवादीन तांच्या सांगाता हांगासर जायतो वावर तांणी भेटयला M.Com जावन M.Phil जावन आतां PhD करून ते आसात जायते चतुर व्यक्ती ते चिंतपी कालते आनी मायपासी उर्बे वंद्याजक शिकपाक क्षेत्रांत जायते साधन तांणी केलां जायत्या भुरग्यांक शिक्षीत ते करून आसात आनी आज आमच्या सवय येवन आमच्या खातीर मागला मिसाचें पवित्र बलिदान तांणी भेटयलां मुगाळ बाब सुनील सोजू सर्व भक्तिकांच्या नांवी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजांत हांव तुमचो उपकार बावडटा थँक्यू फादर आनी तशेंच तुमच्या मिसांवाचेर आमच्या पात्रोन सांजो अंपाल दुसऱ्याची आशिर्वादां हांव मागता साव भेटोवणी केल्या आमच्या सफरगजीचे सहायक विगार मनादीक दोतोर रोशन ऑजमंड डिसोजा तांचोय हांव उपकार बावडटां मोगाचेनो व्हडा संख्यान तुमी हांगासर ह्या पुणशेताक आयल्यात आमी सांगता मागणें भेटयलें देवाक आराधन जेजूक आराधन केलें मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयलें नवें आमी केलें खंडीत जावन आमच्या भावार्थाक जेजू आमकां आशिर्वाद दितलो आमचे मागणे शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जो पावल दुसरो दैवीक आकुलतेचो भक्त तो भाग्यवान जो पावल आमचो मोक्षाऱ्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जो पावल दुसरो Maria आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवान जो पाव दुसऱ्या भाग्यवान कुसाचे कुरवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले अपचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन